मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आयच्या दिवसाचे हे उडुपी लक्ष्मी वेंकटरमण देवालयाचे सन्निधानांतू रघुनायकः म्हणले जप केंद्रांतू बृहत रामतारक महामंत्राचे होड अभियान हांगाचे आढळीत मंडळी तशीची अनेक जनांनी हांतू सहभाग घेवन गेनू स्वामेले उपस्थितींतू हे एक अभियान करेल आसा। आमी आत्तापर्यंत अनेक कडेन आमगेले अभियान जाल्लें आसा। आमी गोवांतू एक 3 कडेन असेल एक बृहत अभियान जाल्लें आसा। कडेर आमगेले नॉर्थ कर्नाटकांतू नॉर्थ कॅनरा म्हणून आमी सांगता चिकुमटा ह्या सायडाकनी होन्नावरांतू एक बृहत अभियान घडलें। साऊथ केंद्रांत घडिल्लें नाशिल्लें आनी हे पंता उडपींतूची हे प्रथम अभियान हांगा अभियान घडता आसा। सो ताजी एक संतोष आमकां आसा। आनी हे डेट तारीख कसन आसा आमी निश्चय केले न्हय, निश्चय केल्ले उडपीकारांनीची, किंतु ते रामाकची समजावन घेनू आयच्या दिवसाक ताकाची पावता आसा। तुमी कसकी आयतारू 30 तारीख स्वामे अळवेकुडी लागीं उरताची तांकां आपुच्याक बेगी म्हळ्यार लागीं आसा 1-1.5 तासाची वाट। खंयचे दुसरे दिवस केल्यार हे अशी उठो आलोचन कोर न्हू स्वाम खंय उरताची स्वामेले उपस्थितींत करचे अशें न्ही उठो आलोचन कोर न्हू। तांणी एक तारीख निश्चय केले की जून 30 तारीखाक करचे म्हणून। किंतु ते करताना तांणी बाकी कसन आलोचन करनी, तांणी कसन आलोचन केल्लें स्वाम्याक येवची तशी अनुकूल उरका, त्या दिवस जनआन्वेके येवचे तशें अनुकूल उरका, हे 2 विशय पळोवंक न्हू तांणी डेट ठरयल्ले। बाकी कसण्याची विचार तांगेल्या मनांत आयिल्लो ना। किंतु रामाक प्रभू रामचंद्र देवाक त्या तारीख योग्य जातकी ना म्हणून न्हू ते आमी सांगताचे। कित्याक की म्हळ्यार आयच्या दिवसाक ज्येष्ठ कृष्ण नवमी आनी आमगेले प्रभू रामचंद्र देवाले जन्म ते नवमी तिथीक जाल्ले आनी आज वेके नवमी तिथीकची उडुपी लक्ष्मी वेंकटरमण देवालयांतू हे होड अभियान घडता आसा। तांकां 30 तारीख मात्र गोत आसा नवमी, किंतु ते इनडायरेक्टलीची रामाकची संबंध पाविल्ले तशी जाले। दुसरे ज्येष्ठ मास। आता ज्येष्ठ मास कशी रामाक संबंध लागता? राम आयलो जन्माक चैत्र मासांतू, स्वामे ज्येष्ठ मास म्हणटा कसकी फिरत आसा स्वामे ना ना ना। करेक्ट कशी जाता की म्हळ्यार आमी कोणाल क्षेत्रांत आसाची उडुपी क्षेत्र म्हळ्यार कोणाल जाले कृष्णाल जाले। कृष्णाले किंता ज्येष्ठ अवतार आमी केन्नाय म्हणटाना कृष्ण राम म्हणच आमी कसन म्हणटाच केन्नाय राम कृष्ण म्हळ्यार पयलो अवतार कोणाल जाल्लो रामाल अवतार जालो, तदनंतर कोणाल अवतार जाले कृष्णाल अवतार जाले। आतां हे ज्येष्ठ मास आमी चौडवांक उलयतना हो मागेलो ज्येष्ठ पुत्र तो मागेलो कनिश्ठ पुत्र म्हळ्यार द्वितीय पुत्र ना तृतीय पुत्र म्हणटाच। ज्येष्ठ पुत्र कोणा म्हणटा म्हालगड चेल्ल्याक आमी ज्येष्ठ पुत्र म्हणटाच। तशीची आमी कृष्णाले क्षेत्रांत आयले। कृष्णाल क्षेत्रांत आयले नंतर कृष्णाल किंता ज्येष्ठ अवतार म्हळ्यार कृष्णाल किंता पयलो अवतार घेतिल्लो कोणे प्रभू रामचंद्र देवान घेतिल्ले। म्हळ्यार ज्येष्ठ मासा लेखान वैकेची उडुपी क्षेत्रांत आयल्यार ते इनडायरेक्टली कोणाक संबंध जाता परतून रामदेवाक संबंध जाता। तशीची तोची प्रभू रामचंद्र देव खंयच्या वंशांतू जन्माक आयलो आमी कसं म्हणटाच ताका सूर्यवंशांतू जन्माक आयलो म्हणून सांगताच। आनी आयच वार कसं
आयतारू म्हळ्यार सूर्याक संबंध जाल तसले वार आशिल्ले आनी ते परतून कोणाक संबंध जाता प्रभू रामचंद्र देवाक संबंध जाता. उट्टू जाले रामाक संबंध जाले आमी उडुपीन तसाच कृष्णाक कसन एक संबंध दिवं का न्ही जायत त्या वैके देवे आज कसन पक्ष कशें जाता ज्येष्ठ कृष्ण नवमी कृष्ण पक्षांत तूं घडता आशिल्ल्या निमित्तान हांगाचे क्षेत्राधिपती जावन आशिल्ले तसले कृष्णाक वैकेची संबंध जाल्लो आसा. राम कृष्ण दोन्ही लोकाले उडगास करून आयचे दिवसाक हांगा जप अभियान घडिल्लें आसा. सो अशी आयचे दिवसाचे एक कार्यक्रम गांथून घेतल्यार वैकेची आमी कसनेची मुग्ध मनान केल्ले कसने आमी कसनेची विशेष हे पळोवंगेन अशी जाताले तशी जाताले हे उठू पळोवंगेन केले न्ही मुग्ध मनान केले आनी तांणी वैके येवन सांगतना 30 तारीख मात्र घेतले आमी बाकीच्यांनी पळयलें ना हे आसकी ते आसकी आमी हरशीची तुमगेले जप आनी जाताना कसन एक आयची विशेष आसा म्हणून पळयतना हे उठूची एक 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 प्रभू रामचंद्र देवची सूचन करून आज ही तुमगेल्या एद्राक प्रस्तूत करतशी देवान अनुग्रह केल्लो आसा. आनी आयच्या दिवसाक लागीं 40 लाख जप आमगेले हे रघुनायक जप केंद्रांत घडिल्लो आसा. आतां सांगलें पळय आमी सांगलें न्ही तुमी तितलो मुग्ध मनान केल्लें हाका देव तशी अनुग्रह करता. आतां कसन सांगिल्लें 75ने दिवसाचे आमगेले हे रामनाम तारक मंत्राचे अभियानाचे दिवस आमी रामनवमी दिवसाक आरंभ केले तसले हे अभियान आयच्या दिवसाक 75ने दिवसाक येवन घेवन पाविल्लें आसा. 70 हांणी उठलोकाल मनान तशिलें की आयच्या दिवसाक एक 2 कोटी तरी जावचे तशी तांगेलें एक मना आशिल्लें म्हळ्यार लागीं 1,34 लक्ष कसकी तांगेले घडिले आनी आयच्या दिवसाक एक 60 लक्ष जाल्ले री स्वामेल उपस्थितींत एक 2 कोटी जाले म्हणून न्हू एक तांगेले विचार अशे मनुष्य बुद्धी आस पळय केन्नाय वापरच्या वच नाकाची देवाल कसन आस पळया त्या रितीरी घडच्याक आमी प्रयत्न करता. जर आमगेले बुद्धीन आमी मुखार सुचेक गेले म्हळ्यार ताका देवाल साथ असले खंडीत जाता तर तागेल साथ ना जाल्यार घडना. तुमी कसन सांगिल्लें आज 75ने दिवस आनी 75ने दिवसाकची स्वामी येता आसाचे आमकां अनुग्रह करचे त्यातकून तुमगेले वट्ट उडुपीची जपसंख्या कितली जाल्यार 175 जाल्लो आसा. 75ने दिवसाक 1,75,00,000 जाल्लो आसा. सो पळया देवाक गोत आसा आज 2 जावचे नाका आज 75ने तारीखाक 1,75,00,000 जावो ताजेकिंत चड जावचे नाका म्हणून हे आमगेले लक्ष्मी वेंकटरमण देवालय ना देवालय हंतू ना प्रभू रामचंद्र देवाल संकल्प आशिल्ले ते संकल्पाकिंत वयर वचचें आमकां जायना. तातूंत 75 days 175 घडिल्लो आसा. म्हळ्यार पळया मुग्ध मनान केले 40 लाखाक राबका हे कोणाक विचारना तुमगेले 60 आशिल्ले बट देवान 40 राबले कित्याक म्हळ्यार 75 175 जावं का म्हणलें एक देवाल इच्छा आशिल्ले आनी त्या इच्छे प्रमाणे देवान करूसून दिल्लो आसा. आतां मस्त लोकांक विचार येता 50 दिवस कितलो दिवस करका 75 दिवस मात्र जाले आनी कितलो दिवस आसा कसन करचें नाकनूर 75 दिवस आसा आनीक वय आमकां गोत आसा. हांगा बशिल्ले उट्टू लोकान तांगेले साणपणेंत सान आसतना केन्ना तांणी फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड आनी उरता पळया तेन्ना तांगेले मनांत कशी विचार येता म्हळ्यार फर्स्ट स्टँडर्ड आयले सेकंड स्टँडर्ड केन्ना जाता सेकंड स्टँडर्ड जाल्यार थर्ड स्टँडर्ड केन्ना जाता तो 10th स्टँडर्ड करून गे न्हू एकलो कोणे तरी सेंड ऑफ म्हणटा पळय तो 10th स्टँडर्ड कोण भायर सरला म्हागेले 10th केन्ना जाता अशी ताका आलोचना येता उरता. 5th आसल्यार हांव 10th पास जावन घेवन कॉलेजाक केन्ना वता कॉलेज पास जावन घेवन हांव बाकी हो डिग्री PG करचें केन्ना वता हें ताका आलोचना येता उरता. केन्ना तो 11th ना 12th म्हळ्यार प्री युनिवर्सिटी कॉलेजा वता तेन्ना तो मार्क्सी पळयता 10th स्टँडर्ड आशिल्लें बरें आशिल्लें म्हणून 10th बरें आशिल्लें खेळत आशिल्लें मध्य PT मास्टर येता आशिल्लो SUPW उरता आशिल्लें कसं तरी हे करता हे कसन की केमिस्ट्री के थंय वचके लॅब वचके हे जर्नल बरें के अशें न्ही सांगताचे. 11th 12th गेले नंतर पोस्ट ग्रॅज्युएट गेलतना ताका न्ही 11th 12th असलें बरें आशिल्लें युनिफॉर्म ना आशिल्लें आरामशीर भोंवेंत आशिल्लें
अशें उठू ताका दिसता. तशीची आज तुमकां दिसतालें आनीक 475 दीस आसा म्हणून कडे केन्ना 550 दिवस जाता पळया तेन्ना परतून तुमी मागशी पळयता परतून उडपीन तो असल अभियान केन्ना आरंभ जाता. त्या अभियानांत आमी वचका आशिल्ले. आतां तुमी लेक्चर ना इतलो लोक आतां हांगा येवन बशिल्ले आसा. तुमी सर्व लोक संतुश्टीत पावका की स्वामेल हे 550चे अभियानात संदर्भार हांव एक प्रत्यक्ष जावन गे न्हू सेव करच्याक म्हाका भाग्य मेळ्ळें म्हणलें एक संतोश. तुमी केन्नाही उडगास करून घेवता जाल्यार अवकाश देवान तुमकां अनुग्रह केला. फाल्यां आनी 550 दिवस मात्र 551 डेक हे अवकाश मेळना. फाल्यां तुमी हांगा येताना उठू हांगा खाली खाली दिसता. हांगा जप जाता आशिल्ले तो हांव थंय बसता आशिल्लो तो हांगा बसता आशिल्लो हांव जप कावंट करता आशिल्लो तो उदक दिता आशिल्लो. हे उठूची तुमकां उडगासाक येता. सो आनी 475 दिवस मात्र हे अवकाश आसा. 475 दिवसां नंतर हे उठूच एक 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 स्मृती तेन्ना मात्र हिस्ट्री इतिहास मात्र उरता. किंतु त्या स्वता अनुभव कर म्हळ्यार आनी अवकाश मेळना. सो अवकाश मेळितना उडपी लोकान हातूंत सहभाग जावन गेनू जाल्ले तितले प्रितीन मोगान ते प्रभू रामचंद्र देवाले नाम संकीर्तन करता आसले एक अवकाश तुमकां देवान दिल्लो आसा. इतले पशु पक्षी उठू आसाची किंतु राम नाम स्मरण करता आसले तांकां योग्यता ना. मनुष्याक मात्र त्या देवाले नामस्मरण करता आसले योग्यता प्रधान केल्लो आसा. तेन्ना आमगेले जीवन सार्थक करून घेवका जाल्यार ते रामाले गुणगान की रामाल नाम संकीर्तन करून घेनू आमी धन्य जावका म्हणून घेनू आमकां पुराणांत सांगिल्लें आसा शास्त्रांत सांगिल्लें आसा भजनेंत वैकेची सांगिल्लें आसा. हे मुखाविले विशय सांगला आमी. आतां आनीक कसन विचार येता की म्हळ्यार आमी राम नाम जप करताची हाजे फायदो केन्ना मेळटा. फाल्लेक मेळतवे परांक मेळतवे 75 दिवस जाले आनीक मागेल काम जाता ना कसन करचें. आनी 25 दिवस केले नंतर जातालवे की आनी 50 दिवस जाले नंतर मागेल काम जातवे. ते आलोचन करचें वत नाकाचे. 550 दिवस आस पळया खाली जप करा. ताच्यान फल मेळटा मेळना हे आत्तां आलोचन करनाका. बट एक सांगताचे आमी फल अवश्य मेळटा. केन्ना मेळटा म्हणून आमी सांगनाची. आज मेळत की फाल्यां मेळत की अवेरा मेळत की 550 दिवस जप केले नंतर मेळत की ना. तुमकां ना जाल्यार तुमगेल चेडवांक तरी नाजाल्यार तुमगेल नातवांक तरी तुमी जप केले फायदो तरी मेळटा. हे तरी आमी खंडीत आमी सांगचेक जाता. इतलो विश्वास आमकां आसा. कितें की म्हळ्यार आमी केन्नाय सांगताची केन्नाय पळया तुमी तुमगेले म्हालगड्या बद्दल सांगतना मागेल पिज्जो मस्त गरीब आशिल्लो कस्सने नाशिल्लें. एक घास जेवण करचेक तांकां लेगीत अन्न नाशिल्लें. मागेल आज्याले काही नाशिल्लें. आमी खाली दोनी वस्त्रान आमी जीवन करून घेनायले. किंतु आज तागेल नातू मस्त श्रीमंत जाल्लो आसा. कित्याक श्रीमंत जाल्लो की म्हळ्यार पिज्जान आज्यान बापसून केलेले तसले नित्यकर्मान कोणाक बरें जाल्लो आसा नातवाक बरें जाल्लो आसा. त्यातून आमी सांगलें तुमी जप 550 दिवस केलेले निमित्तान बहुशा तुमकांची फल मेळटालें. तुमकां मेळना जाल्यार तुमगेल कुटुंबाक तरी मेळून न्हू. देव तागेल कृपा कटाक्ष तागेल अनुग्रह अवश्य करता. किंतु आमकां ताजेर विश्वास मात्र आमी दवरून घेवका. रामनामाचे एक अशी एक सांगताची की एक देवाले नामस्मरण केल्यार आमगेल उठू पाप कितलो पाप करताची कशी पाप करताची कसं गोतना. मानसीक जावन गे न्हू नाजाल्यार दैहिक जावन गे न्हू खंयची रितीन आमगेले हातूंतल्यान एक नाजाल्यार एक पाप घडत उरता. किंतु ते पाप विमोचन जावका जाल्यार एक देवाल नामस्मरणाची सांगिल्लें आसा. सांगताना एक सांगताची सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विभू म्हणून सांगताची. वैकुंठ नाम ग्रहणम त्या देवाले नामस्मरण केले पुरो अशेष शेष म्हळ्यार उरिले अशेष एक वैकेची उरनाशी अशेष अघहरम अघ म्हळ्यार पाप हर म्हळ्यार नाश करतालो.
अघहरम विभू जावन घेन आशिल्लें तशें जाल्यार देवा नामस्मरण. आनी कशी नामस्मरण आतां केलें तशी वयके न्ही. आतां तुमी कशी सांगलें भक्तीन प्रितीन येवन बसून त्याग करून घेवन तुमी इतल्यांनी मंत्रांनी म्हणलें. शास्त्र कसं सांगता की म्हळ्यार सांकेत्यम पारिहास्यम वा. सांकेतीक जावन वयकेची संपूर्ण न्ही. खंयची दुसरें सांगचें विशयाक खंयची दुसऱ्याक म्हळ्यार एक पंता खंयची एक प्राणीक एक खंयची देवाल नांव दवरलां बा ताका सांकेतीक जावन घेवन तुमी आपयता. खरें नांव न्ही सांकेतीक जावन घेवन तुमी आपयताची. तशी जाल्यार वयकेची देव आमकां अनुग्रह करतके. आमी आत्तां बसून तशी केली न्ही. सांकेतीक जावन वयकेची त्या देवालें नामस्मरण केल्यार नाजे पारिहास्यम वा. कसकी हासत 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 तो रामू 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 म्हणून घेवन हासत कसकी तागेले एक कसकी चेष्टा करची कितें तागेलें नांव सांगलें. तशी केल्यार वयकेची कसकी हास्या कितें तागेलें नांव घेवन घेवन ताका अशी जी ताका चेष्ट करची कितें वयकेची नांव घेतलें म्हळ्यार तेन्ना वयकेची पाप निवारण करता म्हळ्यार तो कितलो आमचेर करूण करता आसा म्हणून घेवन तुमी आलोचन करा. एक्चुली स्पश्ट म्हणका किंतु देवान वयके सांगला सांकेतीक जावन जावं जाल्यार मागेलें नांव घे. नाजे हासत हासत चेष्ट करता वयके तरी मागेलें नांव घे. तशें आसल्यार वयके तुगेलें पाप निवारण करून घेवन दिता म्हणून घेवन सांगता म्हळ्यार देव आमचेर कितलें करूण दवरलें म्हणून घेवन तुमी आलोचन करचें कडना. किंतु आमी चेडवांक नांव दवरतना विंगड 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 नवीन नवीन नांव दवरतासच. कित्याक दवरतासच आमकां गोतना. पयलेचे तुमगेले आज्जाले पिज्जाल्यांनी नांव दवरलेलें एकल्याक वैकुंठ के, एकल्याक नारायण के, एकल्याक विठ्ठल के, एकल्याक माधव के आनी एकल्याक केशव के असें नांव दवरता आशिल्लें. किंतु आजी बापसुले आनी आवसुले दोनी नांव दवरून घेवन पुताक दवरतासच. ते संपूर्ण आज्याल नांव वयके न्ही ना कोणाले दुसऱ्याले नांव वयके न्ही. दोगी लोकांक मिक्स करून घेवन एक नांव चेडवाक दिताचे. विचारल्यार ताका अर्थ गुगलांत मेळटा. ताका कडेन लास्ट ते विष्णुले नांव म्हणून घेवन उठूच हां वय खसनेची खंयचेही शब्द ते लास्ट देवाकची संबंध पावता. इवन तुमगेले संगीताचे एक 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 स्वर वयकेची ते विष्णुकची गुणगान करता म्हणून घेवन अशी आसा ना म्हणना. किंतु केलो पंता चेडवांक नामकरण करताना वयकेची ते म्हालगड्याल जबाबदार आसा. कसने तरी नांव दवरनाकाची विहान के विशान के आमकां कसं म्हणून कळना. हाजो अर्थ आमकांची केलो पंता हें जाता न्ही आमी सांगचें पडटा. कित्याक की म्हळ्यार हे एकदां संस्कार चुकले मुखार हेचीची हें करतात. कोणेच आजी चेडवाक पुंडलीक म्हणून घेवन नांव दवरनाचें. खंय तरी तुमी आयकले वेत पुंडलीक म्हणून घेवन खंय तरी म्हाळप्पा म्हणून घेवन नांव दवरलें खंय तरी आयकले वे. आईचे हंतू म्हाळप्पा खंय तरी दवरलें ना. कित्याक हे ओटू आउटडेटेड आतां. तांगे लेखान हे ओटू आउटडेटेड. म्हाळप्पा म्हळ्यार कोण म्हाळसा नारायणीचे संबंध पाविले कुलदेवाक संबंध पाविले एक दारलेक दवरचें आसल्यार म्हाळप्पा म्हणून घेवन दवरताचे. त्याची म्हाळसा नारायणी कुळावीचे खंयचे चली चेडवान दवरचें आसल्यार नारायणी म्हणून घेवन एक दवरताची. आज कोण दवरता आसाची. आजी नदीचें नांव पर्वताचें नांव हे असल्यांनी दवरचें न्हय म्हणून घेवन सांगताचे. तुमगेला आतां हांगा पळया राधाबाई मेळटा रमाबाई मेळटा पळया. म्हालगड्यांनी तांकांनी नांव दवरतना कशी नांव दवरलें म्हणून घेवन पळया. बायलांक वयके हें करतना ते लक्ष्मी स्मरण जावचें तशी एक एक नांव दवरता आशिल्लें. किंतु आज पळया नवनवीन नांव दवरताची. त्या निमित्तान तें नांव दवरचें कारण आमी कितें सांगता आसा की म्हळ्यार अजामिळ तागेले मरणशय्येचेर आसतना तो नारायण म्हणून घेवन आपयता. ते नारायण म्हणून घेवन आपेल एक हाजेन यमदूत आशिल्ले उठू वचून घेवन वैकुंठांतुल्यान विष्णू दूत येवन घेवन ताका आपूण व्हरता के. आतां नारायण ताणें ते नारायणाक आपेल न्हय. तागेल चेडवाल नांव नारायण आशिल्लें. ताण आपणें चेल्लेले नांवान आपेलें. तंतू ते नारायण म्हणून घेवन आशिल्ले निमित्तान अजामिळाक मोक्ष मेळ्ळें. ताण डायरेक्ट देवाक आपेल न्ही. त्याची सांकेतीक जावन घेवन कोणाल नांव आपेलें चेडवाल नांव आपेलें.
देवाल नाव न्ही किंतु चरडा दवरील नाव खंयचें तें देवालें नाव आशिल्लें. त्या निमित्तान त्या चरडाक अंतीम क्षणाचेरी नारायण म्हणून घेवन आपयलं आनी तागेले प्राणत्याग जाले. विष्णू दूत येवन घेवन ताका आपोवन व्हेलें. तेतकून आमकां मरणशयी आयले तेन्ना आमी कोणाल उडगास करताची, चेडूं उडगास करचें. आमगे कोणेंय पळया अंतीम क्षणांत आसले री म्हगेलें चल्ल आयला कितें रे, म्हगेलें चल्ल खंय आसा, मालगड पूत खंय आसा, धाकलो पूत खंय आसा, म्हगेलो पूत माधव खंय आसा, म्हगेलो पूत कृष्ण खंय आसा. आतां तें कृष्ण म्हणून नांव दवरलें जेन्ना अंतीम क्षणाचेरी कृष्णाल एक स्मरण केलें तशें जालें ना. तेतकून एक नाव दवरतना नामकरण करतना वैके कितलेक महत्वाचें आसा म्हणून तुमी आलोचना करता. आतां तुमकां सांगलें हें नामकरणांत सांगलें. आतां आमी सांगिल्लें की हाजें फल केन्ना मेळटा, कशी कितें तुमगेले आमी हें केल्लें. आज मेळत की फाल्यां मेळत की. आज जप केलं प्रयोजन केन्ना म्हणून तुमी शाळेंतूच पळया. आमी 7th स्टँडर्डांतू 8th स्टँडर्डांतू स्टॅटिस्टिक्सांनी शिकताच, आयडेंटिटीजांनी शिकताच, A+B² एक्सेट्रा एक्सेट्रा आमी शिकताच. हाजें प्रयोजन केन्ना येता. A+B² ना स्टॅटिस्टिक्स हाजे उठू प्रयोजन केन्ना येता. आज शिकिल्लें एग्जामा बरयलें जालें मुकलीक जालें. 9थांत येना, 10थांत येना ना 11थांत येना. तुमी खंय इंटरव्यूवाक वता पळया, इंटरव्यूवाक गेले तेन्ना 8th स्टँडर्डाचो क्वेश्चन विचारता तो A+B² कसं न्हय म्हणून घेवन. तेन्ना कसं करता तुमी. तेन्ना शिकिल्लो उरना. तेन्ना तुमी मस्त टाय सूट बूट घालून घेवन एक्स्ट्रा कसं तरी विचारता म्हणून घेवन आमी पळोवचेक वताची. किंतु तो कसं विचारता की म्हळ्यार गणित एक शिकला न्ही रे, 8th स्टँडर्डांत एक फॉर्म्युला आसा, त्या फॉर्म्युलाचे अर्थ सांग म्हणून घेवन सांगलें. हें कोण सांगलें, कितें सांगलें म्हणून घेवन विचारता. तेन्ना आमकां सांगचें जायना. अर्थात 8th स्टँडर्डांत तूं शिकिल्लें तसलें तें सोल्युशन की ना जाल्यार तें फॉर्म्युला आमकां उपयोग पडचें केन्ना इंटरव्यू दितना आमकां उपयोग पडटा. इंटरव्यू जावचें केन्ना आनीक 7-8 वर्सां नंतर. 8th स्टँडर्ड शिकता म्हळ्यार 14 वर्स, 8 वर्सां नंतर 22 वर्सां री तुका ते प्रश्न विचारता तो परतून. म्हळ्यार फायदो केन्ना येता, इंटरव्यूवाक फायदो येता. म्हणचें केन्ना, शिकचें केन्ना 8th स्टँडर्डाचेर. तशीची तुमी जप आज करताच 8th स्टँडर्ड, आज जप करताची 550 दिवस जप करताची. फल केन्ना मेळटा. तुमकां मुखार खंय तरी कश्ट येताले गोतना. आज ना, आज देवान बरें केल्लें आसा, किंतु 8 वर्सां नंतर केन्ना तरी तुमकां एक कश्ट येताले. त्या कश्टांतल्यान रक्षण करचें खंयचें की म्हळ्यार आत्त केलेली तसले जप तुमकां मुखावेल 8 वर्सां की मुखावेल 10 वर्सांक तुमकां रक्षणेक येता. तातूंत देवाक गोत आसा की केन्ना हे जपा फल हांव केन्ना दिवका, केन्ना दिल्ले री तुका हातूंतल्यान हांव भायर काडयता. तें कोणाक गोत आसा, तें वेंकटरमणाक गोत आसा. ताणें आतां दिलें तो फाल्यां जप केंद्राक येना. आजी फल दिलें री तो जप केंद्राक येना. कितें म्हळ्यार म्हाका देवान बरें केलें, काली म्हाका मेळ्ळें, लॉटरी काली मेळ म्हळ्यार री कडेन तो लॉटरी मागची वता कडेन री हांगा येना. सो देवाक गोत आसा की केन्ना दिवका, कशी दिवका, खंय दिवका, कितले दिवका, कोणा दिवका, उट्टू देवाक गोत आसा. आमी तातूंत ताजे बद्दल चिंत करनाशी खाली 550 दिवस राम तारक मंत्र जप अभियान करचें मात्र आमगेलें कर्तव्य. फल दिवचें कर्तव्य ताका मात्र आसा. आतां तुमकांय केलोपंत दिसता इतलो हांव जप करता आसा आनी कश्ट कितें दिता आसा. ताका दिसता न्ही मारे दिवसा येता आसा, 75 दिवस जाले, सकाळतुल्यान सांज पर्यंत येता आसा, हांगा केलें थंय केलें, तरी कश्ट मात्र कमी जाता ना. पळय कसं आसा, तुमकां सिंपल जावन घेवन सांगता म्हळ्यार तुमकां यूट्यूब गोत आसवे. तुमी सामाजीक जालतानाचें यूट्यूब न्ही, सोशल मिडियाचें यूट्यूब न्ही. आमी सांगचें एक पायप घेया, ताका यू आकार करा. एक पायप घेया आनी ताका यू शेपान बेंड करून घेवन तुमी कसन करा म्हळ्यार हे सायडान थोडें उदक घाला, त्या सायडांतल्यान थोडें उदक घाला, दोनी सायडांतल्यान उदक येता. आतां तुमी रायट सायडाक उदक घाल्यार भायर खंयतल्यान येता, लेफ्ट सायडांतल्यान येता. लेफ्ट सायडाक उदक घाल्यार उदक खंयतल्यान येता, रायट सायडा येता. आतां त्याची यू शेपान तूं आशिल्लें तशें पायपान तूं ना त्या ट्यूबान तूं एक सायड पुण्य आसा म्हूण सांगा
राईट सायडाक पुण्य आसा, लेफ्ट सायडाक पाप आसा. जर तुम्ही पुण्य करत करत गेले, एक सायड राईट सायड पुण्य करत 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 गेले, पयलीं भायर कसं येता, कसं येता भायरी, वायट पाप भायर भायर येता वता. तशीची कोणे तरी दुसरो पाप करत असा, मस्त पाप करत असा, लेफ्ट सायडातून पाप करत 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 असा, ह्या सायड कसं येता का पुण्य मिळत उरता. केन्ना पर्यंत मेळटा, केन्ना पर्यंत ते पुण्य अनेक पॉयंटाक येवन केन्ना पर्यंत पावना तो पर्यंत पाप भायर येता उरता. आनी केन्ना हागेल ते पाप करताल व्यक्तीले ते पाप करचे कसन एक अंशच पळय ते अनेक तुदी पर्यंत केन्ना पर्यंत येना तो पर्यंत कसन भायर येता, पुण्य भायर येता वता. त्यातकून केलो पण तर कसन दिसता म्हळ्यार हो राम नाम जप कर ना मारे, बट हक्काच उठू फल मेळता सा. हां हांव राम नाम करता सा, म्हाका मात्रांक कश्ट आसा. हे त्यातकून तुमकां सांगलें, त्यातकून आमी सांगलें की यूट्यूब ते तुम्ही हांगा राम नाम जप करत आसा किंतु तुमगेले कश्ट भायर येता आसा. तुम्ही कश्टार पडिल्ले न्ही, कश्टांतल्यान भायर काडटा आसा. किंतु भायर काडका जाल्यार कसन जावका म्हळ्यार ते पुण्य वैकेची अनेक तुदी पर्यंत येवन पावका. अनेक तुदी पर्यंत आयले नंतर कडे कितले जप करा तुमकां बरें जाता वता. एक सिंपल म्हळ्यार हून उदक आसा, बकेटांत एक हून उदक आसल्यार ते निवोचेक तुमकां कितलें उदक लागता, आनी परत थंड उदक एक बकेट थंड उदक लागता. म्हळ्यार तुमकां हून उदक निवोवका जाल्यार तुमकां तितलेची तुमकां थंड उदक लागता. तेन्ना मात्र त्या हून उदक तुमकां निवोवचेक जाता. तशीच आमगेली एक बकेट पाप आसा म्हळ्यार त्या निवोवका जाल्यार कितले बकेट आमकां पुण्य करका, एक बकेट तरी आमी पुण्य करका, तेन्ना एक बकेटाचें पाप निवारण जाता. त्या निमित्तान तुम्ही त्या लेखनकाची की खाली एक जप केलो कुडें ना मागेले उठू पाप नाश जावका म्हळ्यार जायना. प्रमाण वैके आसा न्ही, ताका वैकेची एल्गोरिदम उठूक ताका गोत आसा. तो AI तोची शिकला, आमी आतां शिकता आसाची AI उठूची आमी आतां शिकता आसाची. तो ऑटोमॅटिकली इंटेलिजन्स म्हळ्यार आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मात्र इतले व्यत्यास. किंतु ಕೆಲವು पंथ असेल एक संदर्भ येता की विश्वास ना, नास्तिक मस्त लोक उरताची नास्तिक उरता. तसलो एक नास्तिक आमगेलो मलूक दास म्हणून एकलो आशिल्लो नास्तिक. तो ताका अशी विश्वासू जप करचे देवाल बद्दल हे ताका कसं तितलें हें नाशिल्लो. किंतु तो नास्तिक कडेन कितलो आस्तिक जालें म्हळ्यार कितें रे हे एक कथ आसा. तो मलूक दास तो नास्तिक आशिल्लो आनी एक गांवांत कशी उडपी आसा तशी एक गांवांतू एक संत तागेलें काम कसन की म्हळ्यार सकाळी आनी सांजेरी ताणें रामायणाचें प्रवचन करचें की, रामाले गुणगान करचें की, रामाले संकीर्तन करचें की, हे गांवचे लोकाल वट्टू तागेले एक परिपाठ जावन आशिल्ले सकाळी सांजेरी. एक दिवसू हो मलूक दास त्या गांवांतू अचानक खंयची एक संदर्भारी तागेले ते प्रवचनांत की तागेले ते एक सभेंतू तो प्रवेश करता. कसकी हांगा एक व्हड सत्संग जाता आसता म्हणून थंय भितर प्रवेश करता. तो संत महाराज उपदेश करत उरता. श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणून तो उपदेश करता. उठ लोक म्हणटा आसाची ते राम तारक मंत्राचे तो महत्व कसन आसा त्या वैके सांगता. तो कसन सांगता की म्हळ्यार संतू कोण भक्तीपूर्वक जावन प्रीतीपूर्वक जावन गेनू ते प्रभू रामचंद्र देवाल गुणगान नाम संकीर्तन कोण करता, कोण पोट्टा भूक आशिल्ली व्यक्तीक वैकेची तो रामचंद्र देव ताका खावची तशी वेवस्था करून दिता. म्हळ्यार ताका पोटा भूक आसा आनी ताणें राम नाम जप केल्यार ताका खाण मेळची तशी देव अनुग्रह करता म्हणून तागेले अभिप्राय आशिल्लो. कोणाक वस्त्र ना, कोणा लेगीत वस्त्र ना, ना कोणा लेगीत दारिद्र्य आसा, ताण वैकेची राम नाम जप केल्यार ताका देव वस्त्र मेळची तशी ताका अनुग्रह करता अशी आनी उठूची रामाल बद्दल महिमा तो संत महाराज सांगता आशिल्लो. तेन्ना हो नास्तीक आतां गेले प्रश्न चाल जाले कडे ताण विचारले
हांव कसलें काम करना, हांव कसलें काम करना, खाली बसता आनी राम नाम जप करता. म्हाका वैकेची खाण मेळतवे म्हणून विचारलं. हय मेळटा म्हणून सांगलें ताणें. संत महाराजान ताणें विचारले प्रश्नाक, वय तुका वैकेची देव रामदेव तुका पोट्टाक घालची तशी वेवस्था करता म्हणून सांग. कडेन अनेक प्रश्न ताणें विचारले. हांव रानांत वचून बसता, खंय तरी बसल्यार देवस्थान आयल्यार कोणें तरी तुमकां दिवन वता. हो आनीक ताजे नास्तीक न्ही. तातूंत हो कसो म्हळ्यार एक मस्त दाट जावन घेवन आशिल्लें तसलें एक रानांत वचून एकलो बसता, तेन्ना वैके म्हाका रामदेव म्हाका खाण घालून दिवचें शक्य आसवें. वै खंडीत करून घेवन दिता म्हणून न्हू संत महाराज सांगता. तशें आसल्यार हांव फाल्यां परिक्षा करता म्हणून सांगता. ना जायत म्हणून न्हू हो आस पळय मस्त तितलें व्हड रानांत तूं कोणें निर्जन कोणें चड लोक येवचे म्हळ्यार येताची, बट तितले चड लोक आनी यानाची, तितलो संचार जायना. तसले एक रानांत वचून गे न्हू हो वता, वचून गे न्हू झाड्डार वचून घेवन बसता. काही करना जाल्यार वैकेची रामान खालका न्ही आजी. ताणें संत महाराजान कसं सांगलें तें सत्य जावका न्ही. हांव कसलें काम करना, हो वचून झाड्डार बसला, आज राम म्हाका कशी खाण घालता म्हणून गे न्हू तागेली परिक्षा आशिल्ली. हो थंय वचून बसता, रात्री जाता, रात्री कसलें मेळना. दुसरे दिवस सकाळीं जाता, दनपार जाता. दनपार जाले नंतर ते रानांतल्यान एक रायाल कोणकीची एक तांगेले एक कसं ऑफिसर म्हणटा पळय, मुख्य कोणकी अधिकारी त्या रानांतल्यान पास जाता आशिल्लो. पास जावचे कशी कळ्ळें की म्हळ्यार घोडे आवाज येता. घोडे आवाज आयले कुडेन ताका कसन केलें की कोणकी रायाल आस्थानांतल्यान कोणकी अधिकारी हे रानांतल्यान पास जाता आसाची म्हणून ताका कळून येता. अचानक ते घोडो हे ताणें उठून हाण खंयच्या झाडार हो बशिल्लो आसा त्याची झाडां तोग्गू हे घोड्यांनी राबताची. आनी दनपाराची वेळ जाल्लो उरता, पोटा भूक लागील उरता तांकां. सो तांणी कसं करता की म्हळ्यार तांणी कसकसाने हाडील उरता, तांणी कसकसाने बरे रुपये ताट आनी उरता. तांणी म्हळ्यार अधिकारी न्ही, बरे खाण ताट्टे उठू चिपट उठू घेवन गेनू उठू आहार घेवन गेनू सकल बरबरे खाण तांणी हाडील उरता. तांणी खायत आसतनाची सिंहाल गर्जन जाता रानांत न्ही. आनी त्या झाडा सकल बसले खावका म्हणून घेनू एक घास घेतानाची सिंहाल गर्जन जाता. आतां खावका की जीव वांचूका आमी. सिंहाल गर्जन जाल्यार कसन करका, आरामशीर खावे रे म्हणून घेवन बसतावे तुमी. ना, सिंह खंय तरी आमच्या आंगार आयले म्हळ्यार आमगेले प्राण वता कडे खावचें कोणें, खावच्याक जायना. तातूंत तांणी कसं भिवन कसं केलें, उठू ताट्टे चिपट खाण हे ते उठू सोण घेनास पळय घोड घेवन घेनू तांणी भायर सोडून गेले. हो वयर बशिल्लो न्ही, हा कुठू दिसता CCTV कॅमेरा आरामशीर बशिल्लो. हो हाण उठू पळयलें आनी उठू धांवन गेले. सिंह येत की कसं न्ही म्हणून पळयत आशिल्लो. सिंह येत की पळयता ताणें गर्जन केलें वय, बट हांगा येत की ना म्हणून सांगिल्लें ना. ताणें हांगा येता म्हणून घेवन सांगिल्लें ना. ताणें डायरेक्शन चेंज करून तो खंय की दुसरे कडेन गेलो. आतां हो वयर बशिल्लो आसा पळया, आतां ताका खाण दिसलें. आतां ताका खाण दिसलें. आतां हागेल बुद्धी के मागेल तोंडा कोण घालता, हांव सकल काय देवना, हांव सकल देवना. मागेल तोंडाक कशी येता म्हणून गे न्हू हांव सकल देवना, हांव खायना. हे अशी न्ही मागेल डायरेक्ट तोंडा पडका अशी तागेल चाल जालें. कडेर कसन जालें की म्हळ्यार थंय उठूची आडंबर तुमकां गोत आसा खाण आनी थंय आशिल्लें. थोडे वेळान म्हळ्यार दनपार तांणी गेले. दनपार जाले नंतर सांज जालें. आतां थोडे रात्री वेळ जातना सांजे वेळारी हे चोर आनी कोण कोण आसा चोरी करता लोक आसा पळय तांणी रानांत उरचे, तांकां त्याची वाट. तांणी थंयतल्यान खंय की चोरी करका म्हणून न्हू भायर सरतना तांणी हेची झाडां लागीं आयले. हेची झाडां लागीं आयलतना अरे रुपया ताट्टे हे तांणी उठो हांगा कशी इतलें बरबरे खाण रानांत अशें न्ही म्हणून पळयर कुडान तांकांय पोट्टा भूक लागले. आमी कसाने खावे म्हणून न्हू तांकांय आश जाले. आमी रात्री चोरी करचे वता आसात ताजे पयले पोट भरून घेवन खावन न्हू कडेर एक शक्ती आयले नंतर वच्चे म्हणून तांगेले मनान तूं विचार चाल जाले. एक 4-5 लोक आशिल्ले, तांगेले एक सरदार म्हणून एक आशिल्लो. उठलो मेळ्ळें रुपया ताट
बरेची खाण आसा. हे उठू करतना एकल्यानं विशय सांगले, रान्नांत रुपे ताट कशी येता, रान्नांत रुपे ताट आनी कशी येता, बरे खाण आनी कशी येवचें जाता, बरे सुपक्वान ते ताट्टेन तूं घालून घेवन दवरिल्लें आसा. रान्नांत असल तरेचे भोजन, असल तरेचे खाण मिळचें असाध्य. अर्थात हांग कोणकी आसा, हांग कोणकी लागीं आसा, ताण हांग सोडला, आम्ही हांग आसा म्हणून तो हांग येताना उरतालो म्हणून तांणी लेखून घेवन कोण असं पळय म्हणून तांणी हें केलें. कोण आसा सोदया म्हणून प्रयत्न केले. सोदीत आसतना हो वयर बशिल्लो आसा पळय ते चोराक दिसलें. तांणी वचून सरदाराक सांगलें, तो एकलो कोणकी वयर बसला, हेची झाडां तग्गू तागेले उरताले म्हणून हें केलें. तांकां मनाक असन भंय दिसलें की म्हळ्यार री असल रान्नांत तूं रुपे ताट आनी दवरनाच, असल भोजन दवरना, हे व्यक्तीन कसकी विश घाले की कितें म्हणल्यार तांकां संशय आयला. आमी उठू खाव न्हू मोरून वचका म्हणून तागेले प्लॅन आसा की कितें म्हणून तांकां संशय आयला. तशें आमी खावचे किंता पयलें कसन करका, हागेल तोंडांत पयलें घाल का, हागेल तोंडांत पयलें घाल का म्हणून हाका सकयल आपयलें. हो सकयल येना, हांव सकयल येना म्हणटा, जाय तूं सकयल आनी खाण घेवन घेवन बाकी 2 लोकां होवन हागेल तोंडा वचून घेवन तुरकून घाले. कडेर हो सकयल येवन घेवन कडेर सांगलें, अशी जाल्लें, हांव अविश्वास केल्ले, किंतु देवान कशी तागेले लील दाखोवन दिले. हांव कितलो प्रयत्न केले, खायनाशी उरका, किंतु देव रामान नांव घेतलें री तो कशी नाशीर कशी तरी कोण पोट्टांक घालता म्हणून म्हाका दाखोवन दिलें म्हणून तो सांगता आनी चोर ताका सोण दिता. अशी रामाचेरी विश्वास दवरून घेवन तागेले जर राम नाम स्मरण केलें म्हळ्यार तुमकां बलात्कार रुपान जाल्यार वैके अडना, तो तुमगेलें पोट भरून घेवता तसलें सामर्थ्य त्या देवालेक आसा म्हणून दाखोवन दिल्लो आसा. केन्ना जाल्यार केन्ना तरी, आज न्ही फाल्यां न्ही, केन्ना तरीची देव आमगेले रक्षणेक आसा म्हणून आमकां दाखोवन दिल्लो आसा. हे एक नीती कथा आमी कशी उरका, कशी नास्तीक करका म्हणून आमी सांगिल्लें ना. फाल्यां तुमी रानांत वचनाकाच म्हळें, स्वाम्यान सांगलें खाली बसले, फाल्यां तुमी रानांत गेल्यार स्वाम्यान सांगलें हांव वैके ट्राय करून घेवन पळयता म्हणून. ताण भक्तीन खंयची एक रितीन आमी सांगिल्लें त्याचीची तुमी फाल्यां एक ट्राय करचे वचनाकाची, एक्सपेरिमेंट करचे वचनाकाची. आमी एक नीती कळका म्हळ्यार कितें तरी आमी हें तुमकां कथ सांगलें. आनी तो आयच्या दिवसाक श्रद्धा भक्तीपूर्वक जावन घेवन ज्येष्ठ कृष्ण नवमी दिवसाक 40 लाख जप कोण दिल बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. आजी संतोशारी आमी अळवेकोडी प्रयाण करच्याक आमकां एक मस्त संतोष जाता. हे संपूर्ण अभियानाक सहकार केले तसले आमगेले लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानाचे आडळीत मंडळी, तशीची देवस्थानाचे अर्चक वर्ग, तशीची हांगा अनंत वैदिक वर्गाचे नाजाल्यार मंडळीचे सर्व ही वैदिकान एकत्रित येवन घेवन स्वामेल हे संकल्पांतू सहभाग जाले तसले सर्व ही अनंत वैदिक मंडळीचे सर्व ही वैदिक वर्ग, तशीची देवस्थानाचे युवक मंडळी, तशी लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानाचे भजना मंडळी, तशी भगिनी वृंद, महिला वृंद, तशीची त्या नेशीची उपकेंद्रां तुलेन तांगेले हे जप केंद्रांत येवन घेवन तांणी सहकार केले. बट अत्यंत मुख्य जावन आमगेले प्रीती पात्र जावन घेवन आशिल्ले तसले उडुपीचे रामभक्त जावन आशिल्ले तसले संपूर्ण समाज बांधव हे सर्व ही लोकाले जिवनांतू तांणी करतसले उद्योग व्यवसायांतू विशेष जावन लक्ष्मी वेंकटरमण देवालयाचे प्रांगणांतू आमगेले हे उडपी देवालयांतू तशी उडपी पेंटेंतू तशी समाज बांधव तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. गुरु विद्याधीशांक वंदन करता, गुरु विद्याधीशांक वंदन करता.
गुरुपादसेवन नित्यार्चन गुरुपादसेवन नित्यार्चन हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति तेजस्वी सुंदर संयमी मूर्ति गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण परतगाळी मठाचे कीर्ती श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक 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 वंदन करता। गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश परतगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश। पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश।